हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारांत एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। लोकसभेचे इलेक्शन जाले, रिजल्टय जालो आणि आता जे इलेक्शन आहा ते बाणावलेचे झेडपी बायपोल्स आणि ह्या बायपोल्सा खातीर इंडिया आघाडीचो जो उमेदवार आसा तो जोझप पिमेंटा आणि उमेदवारी अर्ज दाखल केल्लो आसा। ताच्या फाटोफाट आता आयज लास्ट दिसा 3 अर्ज दाखल जाले आणि महत्वाची गजाल म्हटल्यार हातून काँग्रेसीची जी एक लीडर आसा रॉयला फर्नांडीस म्हणटा तिणें काँग्रेसीचो राजिनामो दीत आपूण अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केल्लो आसा। हे विशींची सविस्तर बातमी जाणून घेवपा खातीर आमी सगळ्यान पयलीं वचुया आमचो न्यूज अँकर गौरीश परब आमोणकर हाचे कडेन। गौरीश, जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुके खातीर इलेक्शन जे जावपाचें आसा ताचे खातीर 4 अर्ज आयल्यात। त्याच्यात इंडिया आघाडीचो जो जोझेफ पिमेंटा आहा ताका व्हड चॅलेंज आसा, कित्याक की काँग्रेसीची जी पयलींची जॉयला फर्नांडीस आसली ते म्हणपाक लागले की आपूण हांगासले ग्रावंड लेवलाचेर काम करपी आमच्या विरोधात हे सगळे हे जाता, आमकां कोणी हितून विश्वासात घेयनासतना आमकां कित्याक संदी मेळना म्हणून तेणी ही वेंचणूक लडोवपाची थारायल्या। 4 जाणांचा हे रिंगणात देविल्ले आसा। त्याच बरोबर दुसरी बातमी आसा ती कोलवा एक घर फोडी जाली जंय 7 ते 10 लाखांची जे दागिने आसात ते घरातले फारोवन व्हेले चोरांनी। हो घर जो मालक आसता तो खंय तरी भायर कामाक आसता, ताका लागून घराचो जो कॅरटेकर आसा तेणी पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या, हाचो फुडलो तपास चालू आसा। ही एक म्हत्वाची बातमी जावन आसा। कोलवा घरफोडी जाल्ली आसा। गोंयान फाटल्या कितल्याशाच दिसांनी तुमी पळयलें आसतलें की देवळां फोडली, ताच्या उपरांत साश्टी भितर एक घर फोडिल्लें आणि ताच्या उपरांत आतां ही एक घर फोडिल्लें आसा आणि 8 ते 10 लाखाचो मुद्देमाल चोरांनी फारोवन व्हेल्लो आसा। घर मालक फॉरेनाक आसा आणि ताच्या कॅरटेकरान हे विशीं पुलिशेन कागाळ केल्या। पुलीस आता हांकां धरपाक यशस्वी जाता की ना ते पळोवचें पडटलें। फुडें वचुया आमचे न्यूज अँकर दिप्ती काकोडकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। सुजन भाई, 18व्या लोकसभेचे पयले अधिवेशन जे आसा ते 24 जुना सावन सुरू जातले आणि ह्या अधिवेशनात जे नव्यान वेंचून खासदार आसात तांचो सोपूतविधी सुवाळो जातलो अशी जी माहिती आसा। तशेंच सभापतींची निवड जातली अशी जी माहिती आसा ती केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी दिल्ली आसा। तांणी आयजूच ह्या मंत्रीपदाचो पदभार स्विकारिल्लो आसा आणि त्या उपरांत तांणी ही माहिती दिल्ली आसा। तशेंच 264वी जी राज्यसभा अधिवेशन जातलें ते 27 जुना सावन सुरू जातलें अशें तांणी सांगिल्लें आसा। तशेंच वेंचणुकीच्या प्रचारा वेळार NDAक तेंको दर्शावपा खातीर साबार म्हणजे भाजपाचे उमेदवारी आसूं किंवा जे भाजप सपोर्ट करताले तांणी आपल्या सोशल हँडलांचेर मोदी का परिवार आपल्या नांवाच्या मुखार मोदी का परिवार अशें घाल्लें। सो आतां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ट्वीट करीत हे जे आसा मोदी का परिवार जे कोणे कोणे घाल्ले ते काडचे अशी विनवणी केल्ली आसा आणि NDAक तेंको दिल्ले खातीर तांणी उपकार मानिल्ले आसा। तशेंच आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार घोगळ मडगांव हावसिंग बोर्डांत रस्त्यांची सामकी वायट अवतिकाय जाल्ली आसा। फाटल्या दिसांनी अडाणी गॅस कंपनीन गॅस पायपलायन घालपा खातीर ते रस्तो खणिल्लो आणि तो तसोच पुरलो आणि पावस सुरू जाल्ल्या कारणान येरादारी करतल्यांक ते मातयेंत टायर रुजतात, हाका लागून थंय डांबरीकरण करपाची मागणी तांची आसा। तशेंच सद्या हुमण आनी तोणाकाची लज्जत वाडोवपी जी घोडकां आसा काजीची तांचो सिजन सुरू जाल्लो आसा आणि दिवचलच्या बाजारांत आयज ते विकपाक आयिल्ल्यो आणि तांचो खूब बरो खोप जाल्लो आसा। हाची जी स्पेशल स्टोरी आसा ती गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली। तर 4 स्टोरी तुमकां पळोवपाक मेळटले आमच्या साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांत। फुडें वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट।
एल ई डी लायट्स वापरिल्ल्यान नुस्तेमारीक बरोच फटको बसला. ताका लागून दर्यान LED लायट्स वापरपाचेर बेगोबेग बंदी घालची अशें वर्ल्ड फोरम फिशरीजचे सरचिटणीस हरमन कुमार हांणी भारत तशेंच गोंय सरकाराक आवाहन केलां. आनी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार करंजाळे टोंक वाठारांत फाटले 15 दीस जाले भौशीक बांदकाम खात्यान गटार बांदपाचें काम सुरू केलां. ताका लागून ह्या वाठारांत आशिल्ल्या STP प्लांटा कडलो रस्तो सद्या बंद जाला आनी ताका लागून हांगासर यो वच करपी ट्रकूय बंद आसात. ताका लागून सिवरेजीचें उदक खंय खाली करतात असो प्रश्न पडला. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटल्यो. LED फिशींग सद्याक नुस्तेमारी बंद आसा, पूण LED फिशींग जातली हें खबर आसा. ताका लागून नुस्तेकारांनी मागणी केल्या की दर्यान जी LED फिशींग जातली ताचेर बंदी घालची. दुसरी म्हत्वाची अपडेट जी टोकार जो STP प्लांट आसा थंयचे रस्त्या कुशीचे गटार जे आहा ते बांदपाक घेतिल्ले आसा भौशीक बांदकाम खात्यान. आनी जे ट्रक येताले घाणयेरे उदक घेवन तांकां थंय आडखळ जाता. पूण फाटल्या 8 दिसां सावन हे ट्रक खंय येयनात. देखून हे घाणयेरे उदक उडयतात खंय असो एक प्रस्न निर्माण जाल्लो आसा. ही सविस्तर बातमी तुमी 7च्या बुलेटिनांत पळोवपाक विसरूं नाकात. फुडें वचुया आमचे न्यूज अँकर संजना कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. आतां काल केंद्र सरकारान एक थाकाय दिवपी परिपत्रक काडिल्लें आसा. ज्या गोंयकारां कडेन पोर्तुगीज पासपोर्ट आसा तांकां पासपोर्ट रद्द करपी प्रमाणपत्राचेर विजा वा विदेशांत वचपाचो परवानो सोंपेपणान दिवपाचो निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयान घेतिल्लो आसा. ह्या निर्णयाक लागून गोंयच्या पुर्तुगीज पासपोर्ट धारकांक थाकाय मेळ्ळा. तशेंच दुसरी बातमी म्हणजे आयज गोंयभर पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. पावसाचो नेट देंवला तरी आयज कांय कडेन उटंगराची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. राज्यात 1 जून ते 11 जून मेरेन सरासरी 11.54 इंच पावसाची नोंद जाल्या. ह्या काळांत हरशी 8.5 इंच मेरेन पावसाची नोंद जाता, पूण अंदू सुमार 3.5 इंच मायज आसा. अंदू आतां मेरेन 36% चड पावस पडला. मडगांवांत सगळ्यांत चड 16.29 इंच पावसाची नोंद जाल्या. काणकोणा 15.2 इंच, केप्यां 14.50 इंच जाले. सांग्यार 14.18 इंच पावस पडला. 16 जून मेरेन राज्यात मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाक शकता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. गोंयांत मान्सून पावलो, पूण पावसाचो जो वेग आसा तो तितलो अजून ना. नेटाचो पावस अजुनूय गोंयांत तसो पळोवपाक मेळूंक ना. आतां मेरेन म्हणजे आयज मेरेन 11 इंच पावस पडिल्लो आसा. सरासरी परस 36% चड पावस पडला असो म्हणटा, पूण पावसाचो नेट जो आसा तो तसो पळोवपाक मेळना. दुसरी म्हत्वाची अपडेट जी आसा ती OCI कार्डांचेर. OCI कार्डांचे जे पोर्तुगीज पासपोर्ट होल्डर आसात तांच्यांनी फाटल्या दिसांनी एक विशय उखलून धरिल्लो की जे OCI कार्ड आसा तांच्या खातीर पासपोर्ट रिवोकेशन सर्टिफिकेट जे आहा ते गरजेचे आसा म्हणून सांगिल्लें. पूण आतां जो निर्णय आसा तो फाटीं घेतिल्लो आसा आनी हो जो निर्णय आसा जो गोंया भायर जे म्हणजे भायल्या विदेशांत जे राबितो करून आसलेले गोंयकार तांकां फायदेशीर थारतलो आनी तांकां OCI कार्ड अप्लाय करपाक बरें पडटलें. फुडें वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. कांय दिसां पयलीं कोंकण रेल्वेन गोंयांतल्या 7 वेगवेगळ्या रेल्वे स्टेशनांचेर रेंट बायक सुरू करपाची जी निविदा आसली ती जारी केल्ली. आनी हाका लागून जे टॅक्सी वेवसायीक आसा आनी जे रेंट बायकवाले जे वेवसाय करतात तांच्यांनी ह्या जे निविदेक विरोध केल्लो आनी विरोधी पक्षांनी बी ह्या निविदेक विरोध केलो. ताका लागून आयज कोंकण रेल्वेन ही रेंट बायकाची जी निविदा काडली आसा ती रद्द केल्या. हे विशींची म्हायती आमकां रेल्वेचो जो वरिश्ठ जनसंपर्क अधिकारी आसा बबन गाडगे हांणी दिल्या. ही आयची अपडेट 7च्या बुलेटिनाक पळोवची. सो ही एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा. फाटल्या दिसांनी कोंकण रेल्वेन एक असो प्रस्ताव मांडिल्लो की कोंकण रेल्वेची गोंयांत जितली स्टेशनां आसा थंय रेंट बायक आनी रेंट कार हो नवीन हे वेवसाय सुरू करपाचो. पूण गोंयांत ऑलरेडीच रेंट कार आनी रेंट बायक आशिल्ल्या कारणान गोंयकार जे वेवसायीक आसात तांच्यांनी ह्या निर्णयाक खर विरोध केल्लो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक निवेदन दिलें. उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे विशींचेर तांचो कोंकण रेल्वेचो जो वरिश्ठ अधिकारी आसा त्याच्या वांगडा उलोवप करून तांकां हे जे तेंचो प्रस्ताव आसा तो फाटीं घेवपाक सांगलो. निमाणे कडेन कोंकण रेल्वेन हो प्रस्ताव फाटीं घेतिल्ल्यान आतां गोंयकार जे वेवसायीक आसात तांच्यांनी समाधान उक्तायलां. सो ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो अपडेट. सविस्तर बातम्या खातीर 7चें बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाकात. ते भायर देश विदेशांतल्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो पळोवपा खातीर 8:30 वरांचेर टॉप 25 हे बुलेटिन मुजरत पळयात. कॅमेरामॅन यश आडारकर सयत हांव सुशांत गावस.
हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेऊन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आम्ही तुमचे मेरेन या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तेंच्यांनी. गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या वेसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.